1 एप्रिलाच्यान राज्यांत सुधारित वाहन कायदो लागू जाला। ब्रेस्तारा मध्यरातीच्यान राज्यांत हो कायदो लागू जाला। आता येरादारी कायद्याचे नेम मोडटल्यांक 10 पट अदीक दंड भरचो पडटलो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। गोंयांत सुधारित येरादारी नेमांची 1 एप्रिल 2022 पासून अंमलबजावणी जाल्या। केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण गोंयांतय नवे सुधारित येरादारी नेम लागू जाल्यात। ह्या कायद्याची खर अंमलबजावणी गोंयांतय पळोवपाक मेळ्ळी। हो कायदो लागू जाल्ल्यान राजधानीत येरादारी पुलीस नेम मोडटल्यांक तालाव दितना पळोवपाक मेळ्ळें। सर आयज गव्हर्मेंटान न्यू फायन इम्प्लिमेंट केल्या, कितें रिस्पॉन्स आहा लोकांचा? फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट आता फायन इन्क्रीज जाल्या म्हणून आयच्यान इम्प्लिमेंट जाले फ्रॉम 1 एप्रिल 2022 न्यू एज पर द न्यू प्रोविजन्स ऑफ फॅमिली एक्ट न्यू फायन्स इम्प्लिमेंट जाल्या। सो फायन्स एनहान्स जाला। सो मेन थिंग म्हटल्यार आयज आमी पळोवन गेल्या की जायत्या लोकांनी हेल्मेट घाला। सिटीन आमी आतां जायते एनफोर्समेंट करून तयार रावलेले, जायत्या लोकांनी हेल्मेटां घातल्या। म्हाका दिसता की लोकांनी फायन वाडला म्हणून हेल्मेटां घालप ना, फायन वाडला म्हणून हेल्मेट घालप हें सारकें न्हू। दे शूड वेअर हेल्मेट आपणाच्या सेफ्टीक लागून। हेल्मेट्स इज सेफ्टी फॉर द हेड, ताका लागून हेल्मेटां ही म्हत्वाची गोश्ट आनी हेल्मेटां घालूंकूच जाय लोकांनी रस्त्यार चलयतना गाडी। तशेंच सीट बेल्ट्साचो फायन वाडला। लोकांक जायत्या लोकांनी आमी आतां पळयल्यार जायते लोक हेल्मेट सीट बेल्ट घालतात, बट सीट बेल्ट इज ऑल्सो मिडियम वीच कीप्स यू सेफ। सीट बेल्टां लोकांनी घालूंकूच जाय। आतां हांव मागता लोकां कडेन, गोंयच्या लोकां कडेन की तुमी न्यू प्रोविजन काडल्या म्हणूनच हें सेफ्टी रुल्स घालनाक करनाका। हेल्मेटां घाला, सीट बेल्ट घाला, की दीस इज फॉर युअर सेफ्टी। सगळ्यांनी घालची हेल्मेटां आनी सगळे आमी सेफ रावचे। चड गाडी टेंटेड गाडी दिसता, तेजें कितें केलां? टेंटेड जावन आमचो टायर चालू जाता, जायते गाडयेक आमी टेंटेड फायनी दिता आनी पयलें आसतलें आतां आमी जायते गाडयेक फायनी दिल्या टेंटेड घालता।